सुरेल तांचो एकच आर्ग्युमेंट आसा बीजेपी की तुमगेले परफॉर्मन्स पळयला सो मागीर तुमी आनी ह्यो सामके दोन आमदाराचे खुस्तार येदी व्हडले बात कित्याक मारतात ते दोन आमदार तांकां असेंब्लीन दाखयता न्ही ते कितें करपाक शकता ते आनी आमी करून दाखयलां. दुसरी गजाल गिरिराज बाबान म्हटलें की आमचे दोन कन्वेनर पयलींचे खंय आसा काय म्हणून म्हणजे तो म्हणटा ते डिफेक्ट जाल्या म्हणून पूण ते खंय आमदार नाशिल्ले तांकां कोणी विकते घेवना ते आपल्या स्व खुशीन दुसऱ्या कडेन गेल्या और आमकां सोडून गेल्या तांच्या बऱ्या खातीर गेल्या खंयच तांकां कोणी पयशे दिवन बाबा आमचे कडेन यो अशें म्हणूना जावं तांकां अशेंय दिसूना की बाबा हांगा सारकें जायना म्हणून ते थंय गेल्या. आमी एक मुद्दो न्ही लक्षांत घेवपा जाय की लास्ट टायम 2019 जेन्ना 10 काँग्रेसीचे आमदार तेवटेन गेले आनी आतां हे 8 आमदार तेवटेन गेल्या तेन्ना तेंच्यांनी कारण कितें दिलां की आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मतदारसंघान उदरगत जायना. म्हाका गिरिराजाक होच प्रश्न विचारपा जाय म्हणजे तुमचो सीएम हो पुराय गोंयचो सीएम न्ही फक्त ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी बीजेपीचे आमदार आसात थंयच उदरगतीची कामां करता म्हळ्यार तुमचो सीएम तुमचें सरकार खंय तरी फेलियर आसा आनी त्या खातीर लास्ट टायम सुद्दां आनी ह्या टायम सुद्दां ते म्हणटा की आमकां डेव्हलपमेंट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावपा जाय म्हणून आमी बीजेपीन गेल्या. जर जाय जाल्यार सत्तेच्याच वटेच्यान रावपाक जाय. दुसरी पॉइंटूय आसा प्रूव्ह जाल्लो पॉइंट हा गेल्ले फाटी 10 की 2 एमजीचे गेल्ले तातूंतले फक्त 3 जाण आयले तरी आसतना राजन बाब ह्या खेपेक जे 8 गेल्यात तातूंतले 3 जाणांच्या मतदारसंघा भितर डिफेक्टराक हरयला लोकांनी तरी आसतना ते 3 मतदारसंघा भितर आमदार परत फुटल्यात. विजय यू वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट या पहिले हांव गिरिराजाचेर सांगता की जेन्ना तेणी म्हटले की विजय सरदेसाय हो फातोर्ड्या पुरतो म्हाका दिसना कित्याक आमी ल्हाना पासून विजयाक पळयला की विजयान ज्या प्रमाणे स्टुडंट्सांसून काम केलां आनी ज्या प्रमाणे तेचे पॉलिटिकल आनी आयज आमी असेंब्लीन पळयता तेचे परफॉर्मन्स आहा. दुसरें म्हणटा कितें तो विजयाक म्हणजे तुमकां जाय तेन्ना तुमी विजयाक घेवन तुमी सरकार फॉर्म करूं शकतात काय तेन्ना तो विजय बरो आसलो. आतां 2005ची गजाल पळोवंक गेल्यार जेन्ना दिगंबर कामत पांडुरंग मडकयकर आनी बाकीचे जे 5 जाण फुटले तेन्ना तुमी म्हटल्यार तुजी तत्वां कितें गेली म्हणून आनी सेम तुमी आतां परत घेता तेन्ना आनी मनोहरबाईचें ज्यांनी नांव घेतलें ते मनोहरबाईनूच सांगलें की आपल्याक जेन्ना हट जाला हो सगळ्यान व्हडलो हट जेन्ना दिगंबरान आपल्याक जेन्ना हें केलां म्हणून आतां तुमची बीजेपीची तत्वां कितें म्हणजे तुमी राजकारण करपाक कितेंय करूं शकतात. ओके लेट गिरिराज I'll come to you. Yeah, Giriraj, let him respond and then I'll come to you. Yeah. म्हाका बरें दिसलें विजय म्हणजे काँग्रेसच्या आनी विजया बद्दल इतले मायेन उलयले. म्हाका दिसता इतली माया जर इलेक्शनच्या पयलीं दाखयल्ली न्हय ताका ज्या तरेन ट्रीट केलो आनी हांव सदांच उदाहरण दिता ते जगदीश भोबेचे ताका शेवट पर्यंत टिकेट दिली ना ती दिली ना विजयान ताजो मॅनिफेस्टोय रिलीज केलो लास्टाक तो म्हाका दिसता लढलो आनी कोणाचेर. आनी दुसरें म्हाका दिसता तो मागीर विजय आसूं किंवा काँग्रेस आसूं आमकां आयडियोलॉजीचेर लेक्चर दिलें नाका म्हणजे काँग्रेस आसूं मागीर राजीव काँग्रेस मागीर काँग्रेस देयर क्वेश्चन इज की तत्वांचो जो आर्ग्युमेंट आसा तो पॉलिटिकल एकूच लिडर आनी एकूच विजय लिडर आनी जेन्ना 3 आमदार येयले तिनूय आमदारांक मिनिस्ट्री दिली कॉर्पोरेशन दिवना तेणी ताका घेवन गेलो तो वांगडा. गिराज पॉइंट इज तत्वांचो आर्ग्युमेंट जो आसा तो सोयी प्रमाणे मागीर फिरोवप जाता. नाही म्हाका दिसता आमी जर मागीर डिफेक्शना कडेन पळयतले प्रत्येक एंगलान पळोवचें पडटलें. म्हणजे आतांच दुर्गादासान म्हणलें की आमी कितें फायट ती मडगांवान दाखयली जे डिफेक्ट जाले ते कशे डिफेक्ट जाले काय ती तत्वां आनी जेन्ना MLA बीजेपी कडेन येता तेन्ना आमी फॉल हे करतले. म्हणजे हो कसो आसा न्हय की हांव आवट जालो की रडी म्हणून जे आमी खेळून बॅट उडयताले पळय दुर्गादास बी तसली गेम खेळटा. सो म्हाका इतलेंच सांगपाचें दिसता की इवन तेजे सुरेलान विचारले डेव्हलपमेंट खंय जाता आनी ना. म्हाका पयलो हांव परत सांगता की बीजेपीक जॉईन जावच्या पेक्षा काँग्रेसीक कित्याक ते सोडूंक सोदता कारण 2022 तुम्ही आमी 2000 सांगतात गिरिराज 2000 मतदारसंघा विकास जावपा जाय. 2019 जेन्ना आमी डिफेक्शनां जी जाली बीजेपीन 2022 तुमच्या सगळ्या पक्षांनी हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्या पक्षांनी डिफेक्शन वॉज मेड द मेजर इशू. आनी इतलें आसून वी हॅव गॉन बॅक टू द पीपल अँड सेड दॅट वेन एवर वी हॅव रिक्वायर्ड
to take somebody to strengthen our government, we have done it. And people have given us a clear mandate. आज जर तुम्ही मॅन्डेटूय जर आमकां मेळुना म्हणटा जाल्यार म्हाका दिसता तरी what is your point? तुमकां तुमच्या एक्स सीएमान सांगला की एक्स सीएमान सांगला तितलेच तुमचे वोट शेअर आहा आणि वोट हे आमचो पळयता vote share तुम्ही definitely जिखल्यात फक्त वाडला. कित्याक की आमचे वोट तुमचे वोट डिवायड जाल्या आम आदमी पार्टी मागीर टीएमसी आनी कोणाक आरजी कडल्यान नाल्यार तुमकां लोकांनी मॅन्डेट एक्चुअली दिवंक ना नाल्यार तुम्ही कॅल्क्युलेशन काडून पळया कॅल्क्युलेशन पडल्यार काँग्रेसाकूच दिल्या तुम्ही फुडें फ्युचरान भियाता तुम्ही फ्युचरान I was absolutely civil, not disturbing anybody. पण म्हाका दिसता काँग्रेस has not accorded me the same काँग्रेस treatment. पार्टी 137 years old तुम्ही त्याका सोबोवपाक शकना ती फाल्यां सगळ्यात वयर सरतली. विजय 1 minute. Durgas, make your point and I'll go to Rajan Bab. Yeah. बाब मनोहर भाईचे गिरिराजान सांगले म्हाका जाता की हांव काल का पयर एक इंटरव्यू पळयतालो ओल्ड म्हाका तुवें घेतिल्लो तो डिफेन्स मिनिस्टर आसतना हय. आतां नंतर सांगिल्लें की दिगंबर कामतीक आमी केन्नाच घेवचा ना तुज्या इंटरव्यून ना, घेवचें पूण ना, आपल्या मनांत That was the most hurtful, सो yeah. आतां कदाचित जे काल आज मडगांवां घडले म्युन्सिपाल्टीच्या चेअरपर्सन इलेक्शनाक कदाचित ज्यांच्यानी कॉन्शियस वोट मारलो तांकां खंय तरी बाब मनोहर बाई स्वप्न ना आयला आसतलो अरे बाबा तुमी सारके रावा ना दुर्गा हे कितें गिरिराज म्हणटा कितें आमदार जर फुटले तो म्हणटा आमदार विकती घेतले तो म्हणटा तुम्ही काउन्सिलर विकती घेतले का आमी विकते घेवना okay. आमी विकते घेवना तांचे काउन्सलर तांचे बरोबर आयले तांचे बरोबर गेले तांचे बरोबर आयले तांचे बरोबर गेले आणि मग- कॉन्शियस वोट मारला कॉन्शियस वोट फुटून वचूना कोण okay. आमकां जॉईन जावना कोण येवन ओके कावन्सिलाच्या पोतान म्हाका दिसता पंचायती सुद्धा विकते घेवपाक लागले Okay. तुम्ही पयला आसतले क्लासीक एक्झाम्पल आय एम नॉट आपाक हे म्हणना हांव आपाचो कुमार जोयचो कॅन्डिडेट पार्टीक दोश दिना हांगा कुमार जोयचो कॅन्डिडेट हाका निवडून येता पंचायतीक तो वता चीफ मिनिस्टर फोटो काडटा चीफ म्हणटा आमचो कॅन्डिडेट अरे कितें जाता हे ओके हांव एकूच आल मेक क्विक पॉयंट Yeah. हांव फोंड्या एका पंचाच्या घरा बशिल्लो विश करपाक ताका स्थानीक आमदाराचो फोन येता माटो घाला बॅनर लायला वार दवरला तुका यो सीएम आतां तो काँग्रेसचो ब्लॉक प्रेसिडेंट ताका तुमी फोन करता बरें